अंत्रुज माल कलाकारांची खाण, मात सध्या फोण्यात आयल्या ड्रग्साची घाण. दर्यादेगेक ड्रग्सान विळखो घाला, पण दर्यावेळेपासून पयस आणि पाचव्याचार सैमात बशिल्ल्या फोंडा मालात ड्रग्स पावला. 90च्या दशकात फोंड्याच्या केरी पाठाराचेर आयिल्ल्या नायलॉन 66क लागून समाज पेटून उठलो, वाठार हल्लो. मात सद्याक ह्याच कंपनीच्या दुर्लक्षित बिल्डिंगेत ड्रग्स, सोरो आणि हेर अनैतिक प्रकार वाढल्यात. फोंडा वाठार परत हालपाक लागला. जे भूतकामान भितर नायलॉन 66 जो प्रोजेक्ट येयल्लो तो हांगासरल्यान गेलो खरो, पूण जे बांदून हांगासर दवरला तेजेर हांगासर ड्रग्साचो भरपूर मोठ्या प्रमाणात यूज जाता. हांगासर जायते भायले भुरगे येता हांगासर आनी ड्रग्साचो यूज करता हांगासर. सो कॉलेजी भुरगे बीन येता हांगासर? हय, कॉलेजची भुरगीं जायतीं येता. सो मोटरसायकली घेवन येता, कारी घेवन येता. सो मागीर हांगासर फाल्यां सकाळीं जर एक कितें जावच्या कितें वायट जावच्या पयलीं जर आमी हेजेर जर कितें उपाय काडलो जाल्यार चडांत चड बरें. कारण म्हाका दिसता फाल्यां सकाळीं कोणूय हांगासर मेलो आनी मागीर हांगासर आमी आवाज उठयतले, हें बरोबर गजाल न्हू. सो त्या खातीर पयलीं हेजेर कितें तरी जावपाक जाय की हांगासर हे प्रॉपर्टी आवय बापूय कोण ना. सो ही गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी. सो हांव मागता की गव्हर्मेंटांनी आख्खी प्रॉपर्टी सील करची. सुवातेर आडनदर जाल्या, ताचो फायदो व्यसनी तरणाटे घेतात. ही कीड पसरची न्ही म्हूण थंय सरकारान लक्ष घालचो. जाता जाल्यार कंपनीच्या पडीक बिल्डिंगेत सेक्युरिटी दिवचो म्हूण लोकांची मागणी. आमी सदांच काय हांगासर हें पळोवपाक शकना की बाबा सदांच आमी लक्ष दिवपाक शकना. सो म्हाका दिसता हेजेर पोलिसांनी चडांत चड लक्ष घालून म्हाका दिसता हेजेर कितें तरी निवारण केल्यार चड बरें. कारण हांव आमदारा कडेन मागतां की तशेंच जें कितें हें हांगासर चल्लां हेजेर मात तरी कितें तरी नियंत्रण येवपाक जाय. कारण आमच्या सावेरा सारकेल्या वाठारांत सगळी कलाकारांची खाण. सो ते थंय जेन्ना पियोन येता, ड्रग्स मारून येता, गाडयो फास्ट चलयता, सो हेजेर मात्तूय नियंत्रण ना. सो हांव पोंडा पोलिशे कडेन मागतां की हें पिरोळ कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा हें. सो पोंडा पोलिशे कडेन मागतां हांव की हेजेर मात तरी हेजेर नियंत्रण हाडचें. प्रुडंटा खातीर भुतकाम पठारावेल्यान विवेक प्रभूचो रिपोर्ट.